मोगाळ बाबा भयणीनो, एका टीव्हीच्या चलचित्रांत प्रोग्रामान नाटकान एक दोन काणयो तो चलचित्र डायरेक्टर आमच्या फुडें दवरता. ते भाशेन आज सांत लूक इव्हांजेलान दोगा जाणांची काणयो आमचे फुडें दवरल्यात. जुआंव बावतिस्त, प्रवादी बाकणार जेजूची वाट येवची तयार करता आनी जेजूचें जिवीत, जेजू सोडवंडार कसो जावन देव बाप आपल्या पुताक संवसारांत धाडटा. जेजूची येण्याची तयारी करूंक जुआंव बावतिस्त हो बाकणार आमकां ताणें फावो केलो आनी हे जाकारियासान स्विकारले उपरांत तो मोनो आसलो, ताची जीब सुट्टा आनी ती आज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. ते मागणे ओ देवाची तुस्त करता. पयले आज बोडव्यान ताका सांगलें ताचे बायलेक भुरगें जातलें म्हूण म्हातारे पिर्यार ताणें मानून घेवंक ना आनी तो मोनो जालो. मागीर उपरांत ताका भुरग्याक नांव कितें दिवचें तें विचारलें उपरांत आनी ताणें देवाचें देणें म्हूण अशें सांगले उपरांत ताची जीब सुट्टा, कित्याक ताणें देवाचो मोग स्विकारलो. देवा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक देवान देणें कशें दिल्लें तें पोतून देवा खातीर पोरजे खातीर अर्पण करता. तर पूत कोण म्हणून तो उपजारतलो असो प्रश्न काल आमी आयकला आनी तो खरेंच देवाचो पुताच्या पुर्वज कसो ताची येण्याची तयारी करता. आनी हो देवाचो पूत आमकां खंय मेळटा? फकत मंदिरांत, देवा मंदिरांत, इगोर्जेन? तो सगळ्या संवसाराक आसा. देखून पयल्या वाचपांत दावीद राजा कसो सामुएल ताका अभिशेक करता आनी त्या राजांतल्या कुलवड्यांतल्यान देव इस्रायल पोरजेक सासनीक राजा बासायता आनी तो जावन जाता तुजो पूत जेजू. दाविदाच्या कुळांतलो सासनाचो राजा आमकां देवान दिलो. आनी दावीद म्हणटा, हांव एका व्हडले रुखाच्या सेडार म्हणजे म्हारग रूख तो तेन्ना ताच्या घरांत रावता, पूण देवाक रावंक घर ना. म्हाका देव मंदीर बांदूंक जाय. हें तो देवाच्या मोगान अशें पावल फुडें मारिना, बगोर ताचीच वडवीक, ताचेच जें कितें काम तो करता ती ताची वडवीक प्रशंसा वाडोवंक त्या दृश्टिकोनांतून तो तें देव मंदीर बांदूंक सोदता. मागीर देव ताच्या बाकणारा वरवीं, नाताना वरवीं ताका सांगता, आज पासून म्हाका खंय घर ना आनी नासलें तरी हांवें तुमकां सोडयलीं गुलामानपणांतली, वायटांतली, देवचाराच्या जिवितांतली, आनी सगळो संवसार म्हजें मंदीर. तर देवाक आमी खंय सोदूंक जाय? देव आमकां मंदिरान मेळचो ना, बगोर आमच्याच काळजान आनी मनान. आनी ह्या देवाक आमच्या काळजान मनान घेवंक जुआंव बावतिस्तान वाट तयार केली. पातकांतले आमकां मेकळीं केली. बावतिस्म दिवन ताणें
मनशांक सोडवण दिली आनी सोडवणदाराची बरी खबर परगटली. आनी हे आमी ह्या दिसांनी केलां. आमचे पातकी जिवितांतले आमकां भोगसूंक पयस करूंक आमी ह्या दिसांनी मागणें केलां. आमचे जिविताचें अर्पण, सदांच्या जिवितांतलें अर्पण आमी देवाक भेटयलां. आनी हेंच काम फुडें व्हरूंक देवाची जेजूची आमकां गरज. जोआन बावतिस्ता भाशेन बाखणार जावंक, प्रवादी जावंक आमच्या जिवितांत जो सोडवणदार आमी स्विकारला आनी आमकां आमच्या जिवितांत आयला तो दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरूंक जाय. आनी हें काम आमचें ह्या दिसांनी. आनी त्या वरवीं आमी देवाक आर्गां दितल्या आनी देवाचो दीस क्रिसमस म्हणटा तो मोगाळ काळजान आनी मोनान आमी समोरंतल्या.